आयच्या मणकामती कार्यावळींक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत योकार फातोडेच्या आमी दायजी ह्या पंगडान एक वेगळे तरेचो प्रयत्न करून दवरणे हो तियात्र पालकाचेर हाडला. पयले सुवातेर आमी दायजी हाचो वडील पॉब्र फायनालिस्ट म्हज्या बरोबर आसा. म्हाका दिसता आमी ताच्या लागच्यान ताचे थोडे अनुभव आयकून घेवया आनीक ही कार्यावळ मुखार व्हरुया. पॉब्र माय मोगाचो येवकार. तर आमी दायजी हो पंगड तुमी खासा कित्या पासून घडून हाडलो? आमचे मेन एम आसलेले जे आमचे पंगडाचे वांगड्यांक टॅलंट्स आसात ते लोकां मेरेन दवरपाक आनी दुसरें म्हणल्यार हातूंत जायते नांवाचे मनीस इन्वॉल्व जाल्ले आसात. खास करून फादर विक्टर तशेंच आमचो कासा इस्ट आग्नेल आनी हांचे कॉम्बिनेशनांतल्यान आमी आमचे एक हेतू जावन आसा बरी बरी विशय घेवन लोकां मेरेन पावोवपाक. आनी एक विशय आसता आमचो आनी तातूंत आनिकूय जायते विशय आसा आनी हे भाशेन आमी पालकार हाडटात आनी आमकां चड पावटी हे भाशेन तियात्रान दिसना आनी ताका लागून आमकां आमचे मेन हेतू जावन आसले असले विशय घेवन सगळे लोकां मेरेन पावोवपाचे. पळय आनीक थोड्याच काळा मध्ये जेन्ना कला अकादमीचे तियात्र सर्त चालू जाली आनी पयलेच तुमकां ही लॉटरी लागली, तुमकां बरीच नेटान तयारी करूंक पडली? होय, आमकां फक्त 20 दीस आसलेले आनी 20 दिसां भितर हो शो हो तियात्र आमकां प्रेजेंट करपाक जाय आसलेलो आनी सगळे आर्टिस्टांनी आनी टॅक्निशियनांनी आमकां भरपूर सहकार दिलो आनी हाका लागून आमी सक्सेस कशें जाले, सफळ जाले तियात्र लोकां मेरेन दवरपाक. पळय पॉब्र बाब, तुका तुमची फुडें अशीच येवजण आसा की अशेच वेगवेगळे विशयांचेर तियात्र पालकाचेर हाडून लोकांक दाखोवंक? हय, हेच आमचे हेतू जावन आसात. इतले बरे मनीस आमकां मेळ्ळेले आसात आनी असलेच विशय घेवन लोकां मेरेन दाखोवपाचे आनी तशेंच आनिकूय असले कार्यावळी एक्टिविटीज करून आनिकूय तरणाट्यांक खास करून मुखार हाडपाचे आमचे हेतू जावन आसा. आनी तेच बरोबर लोकां मदें जागृताय करूंक. होय. बाय किंबले, तुका योगार दिता आसतनाच दवरणे ह्या तियात्रांत म्हाका दिसता तूं पयलेच पावट न्हेसला. म्हणटच तियात्रांत हें पयलेच पावट न्हेसला. तुजे थोडे अनुभव, तुका कितें भोगलें, कितें दिसलें? होय, एज एन एक्टर हांव कितें म्हजो रोल कितें म्हाका कितें पोर्ट्रे करपाक जाय, मिन्स द कॅरेक्टर आय कॅरी, वॉट कायंड ऑफ अ कॅरेक्टर तें म्हाका लोकांक दाखोवपाक जाय. इंटेन्स फिलिंग्स इंटेन्स. जेन्ना हांव तियात्र पळयतालें म्हाका खूब इजी दिसतालें की हांव एक्टर्स जस्ट एक्ट इट मस्ट बी व्हेरी इजी जस्ट गोईंग ऑन स्टेज एंड एक्टिंग. पूण जेन्ना हांव तियात्रांत काम करलें तेन्ना म्हाका the difficulties I came to know what an actor has to face, how he has to keep his emotions in control even if the audience is laughing. He cannot move out from that character of his. He has to really get into it. होय, म्हणटच तुका जायते अडचण जाता होय, कोंकणी उलोवंक, तरी पूण तुवें ह्या तियात्रांतल्यान कोंकणींतल्यान आख्खेंच तुजें जें पाठांतर तुवें करून लोकां मुखार मांडलां. म्हणटच तुवें बरे भाशेन मांडपाचो प्रयत्न केला? होय, म्हाका खूब डिफिकल्टी जाले पयले कोंकणी उलोवपाचे, पूण आमचे क्रू आनी कास्ट आसा ते कितले सपोर्टीव एंड कितले good, they were good to me and they used to help me a lot to improve my vocabulary in Konkani, so they really helped me a lot. होय, पूण हातून तुवें फकत भुमिकाच केल्या काय? ना, म्हाका जायते शिकूंक मेळ्ळे, जस्ट नॉट कोंकणी पूण जायते की रिलेशनशिप्स बिटवीन डिरेक्टर एक्टर
between co-stars, how to behave, how to respect, and सगळे जायते शिकूंक मेळ्ळे. It was just not an experience of an actor, but it was an experience of an individual as a whole. How we just got to know how to live in this world. होय पूण ह्या आदी तूं कांताराय म्हणटालें वय हांव कांतारां वय गायतात. पूण ह्या तियात्रांतल्यान तुवें गायलें. वय वय ह्या तियात्रान. हय तुजी भुमिका जी तुका तुज्या पदरांत पडल्या ताचेर तुका कितली तुजी कॉन्फिडंट आसलें तुका की ही भुमिका तूं बरे भाशेन करतलें. हे कॅरेक्टर जे प्लेयान आसा जिता, this girl is a lively, confident and a bubbly girl. So ही character म्हज्या my personality, my attitude match जाता. So I was very confident that I could play the role of this character, because even she was an outgoing person, and coincidentally even I had a shift in my stream, as in I didn't like science आणि हांवें म्हज्या आवय बापायक म्हणलें म्हाका सायन्स करपाक नाका, तुमी म्हाका आर्ट्स करून दियात, आणि तेणी म्हाका दिलें. So with that confidence I took this role, and I really knew that I could portray. आमचे जे तरणाटे ही कार्यावळ पळयतात तांकां ह्या रोलांतल्यान जें तुका कितें मेवलां ताचेर आमचे तरणाट्यांक कितें सांगूंक सोदता. Just do what you're good at, what you like, and what you enjoy doing. Because later on in life, when you have to work, you have to be happy. It's not your parents, it's not your friends, it's not anyone else but you who has to enjoy what you're doing in life. होय म्हणटच तांकां तूं दोनूच उतरांनी सांगतलें जाल्यार येयात आनी तियात्र पळयात दवरणे. ही लेक्चर जातोच जेसीन वचून सांगलें ताका दुसरे फावटी दोळे काडून हातीन दितले म्हणून. म्हज्यान अशें कित्याक सांगूंक जायना. च्या तुका मदें कित्याक गडगडटा सांगी. बिकॉज तूं फक्त पुस्तकां घेवन बसला, तूं तांचे गुलाम जाला. हुस्का, डिबेट, आर्ग्यू, तुज्या गिन्यानाचो तुका ताव मेळटलो आनी लोकांक फुडो करूंक कॉन्फिडन्स. ना बी म्हज्यान जायना हें. फर्स्ट ऑफ ऑल आय डोंट लायक दीस सब्जेक्ट्स, आनी दुसरें हांव शिकना जाल्यार पापाक राग येतलो. ह्या खिणांत म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर रेवलन्स फादर विक्टर फेर्रांव. दोनूच उतरांनी सांगतलो जाल्यार माय भाशेचो मोगी आनीक गोंयची जी संस्कृती, गोंयचें दायज आसा ताचे पासून ताका जायतो हुस्को आसा. फादर, ह्या हुस्क्यान बरोवन फाटलीं 6 वर्सां ह्या तियात्र पालकाचेर एक बरें कॉन्सेप्ट तूं वेगवेगळ्या पंगडांतल्यान मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हणटच हो दवरणे हो कॉन्सेप्ट तुज्या तकलेन कसो आयलो. हांव जेन्ना सेमिनारीन शिकतालो तेन्ना आमच्या एका फादरान एक दीस सेर्मा केलो. म्हणजे आदल्या तेंपार दवरणी आसतालीं रस्त्यार, आनी थंय आमचो वजन आमी दवरताले माथ्यार व्हरोन. आनी आतां आमकां दवरणे म्हणल्यार जेजू. तें तेणें आमकां ते तेंपार फादर सुकोरो मॅन्डिस ताणें सांगलोलें. तें म्हज्या मनांत उरलोलें. आनी तें आतां जेन्ना आमी तियात्र चिंतताले, आतां 5 वर्सां जालीं आमी बाराबोर तियात्र करता. आग्नेल देबोरी, हांव, अविनाश च्यारी आनी पॉबरी. म्हणटच आमचे 5 जाणांचें मन एकठांय जावप, एकठांय मेळप हें आतां घडटा. म्हणटच जेन्ना ह्या वर्साक आमी चिंतलें एड्युकेशन, जो आमची शिक्षणां त्या विशीं आमी तियात्र करपाक, ह्या विशयाचेर म्हज्या मनान दवरणे, आग्नेलाचे मनान दवरणे हें बराबर येयलें. म्हणटच आमकां पळयतना वी आर लिवींग आर लायफ इन अ व्हेरी फास्ट लेन. म्हणजे आमचें जिवीत आतां वेगान नेटान चलता, आनी आमकां रेस्ट घेवपाक टायम ना. आमकां दुयेंसां जातात, आमकां प्रॉब्लेमां जाता आमचे फॅमिलीन. हें सगळें आमी खंय शिकता आमच्या मना प्रमाणें क्लासीक बांकार बसून तें शिकता, आनी मागीर आख्खें जिवीतभर तें शिकोण घेवन आमी चलता. ह्या पासत एड्युकेशनूच बदलोंक जाय काय हो विशय आमच्या मनान घेवन हो प्रश्न परजे मुखार घालूंक चिंतले. खरेंच फादर, आयज आमी नजर मारता आसतना आमच्या मुखार जायते प्रश्न दिश्टी पडटात. पूण ह्यो शिक्षण माध्यमांतल्यान आमी ताचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न थोडो भोव जाता, पूण जावो तितलो ताचेर जायना. आयज जेन्ना हांव लागींच्यान हो तियात्र पळयतालो तेन्ना हातूंत आयच्या तरणाट्यांक जें कितें जाय तें ह्या कॉन्सेप्टांतल्यान तुमी म्हणजे आग्नेलान जे भाशेन बरयलां ते भाशेन मुखार हाडपाचो प्रयत्न जाला. जेन्ना तूं हो तियात्र लागींच्यान पळयतालो तेन्ना तुजे अनुभव. हांव लागींच्यान पळयतालो तेन्ना
म्हाकाय जें कितें हांव चिंतालों ताका एक आंग मेळटा अशें दिसतालें. म्हज्या चिंतनाक एक कोरण्याचें आंग थंयसर माचयेर आयलां आनी ह्या पासत दुसऱ्या उतरांनी एक आडमास आयलां जे आमची चिंतनां आसात ती हांगातूय धांवतात, पूण जेन्ना माचयेर दिश्टीक पडटा मनीस कसो कॅरेक्टर जियेता ते प्रमाणे आमकां ह्या जे प्रश्न आमच्या मनांत घुंवतात ते अदीक खोल जातात आनी परचे मुखार ते पावतात म्हूण आमकांय संतोश भोगता. होय फादर, जे ह्या आदी तुवें थोडे बहुत कॉन्सेप्ट ह्या पंगडांतल्यान तुवें हाडल्यात, तर तांचे म्हणजे तुजे आयज कितले सुमार तियात्र जाले? सुमार 4 जाले आमचे बरोबर सांगातान मेळून. आनीक आयचे जो ऑडियन्स जो तुमच्या मुखार तुजे बरोबर आसलो तांचे थोडे फीडबॅक, तांचे थोडे अनुभव. जाणी हो तियात्र पळयला तितल्यांनी म्हाका सांगलां एकदम बरो तियात्र आनी कॉन्सेप्ट एकदम बरो आसा. आनी म्हणटच जाणी पळयला, जाणी जे भितर आयल्यात तियात्राचे हॉलांत, तांणी सगल्यांनीच तो वाखाणला, सगल्यांक तो मानवला आनी तांणी जाण दुसऱ्यांक धाडल्यात आनी आमकां फोर्स केलो मडगांवां करूंक आनी ह्या पासत आमी मडगांवां केलो आनी जायतो लोक मडगांवां 8 वरांचेर तियात्र सुरू जाला तरी लोक आसलो. फादर, तुका दिसता एक निमाणें वेता की आयचे जो तरणाटी, आयची जी तरणाटी पिढी आसा जावं आवय बापूय आसा, ताणें ह्या धोरणांतल्यान आपल्या जिवितांत कितें तरी लावन घेवं येता? म्हजें सांगणें म्हणल्यार आमी एड्युकेशन ऑर शिक्षण म्हणटात थंय 3 गैरसमज घेवन बसल्यात. हें आमच्या लोकांक सारकें सरळ दाखोवपाक जाय. आमी तियात्रांत तें कॅरेक्टरांतल्यान दाखयलें, पूण हांव आतां सारकें उक्तें करून सांगता. पयलें म्हणल्यार टिचींग प्रोड्युसीस लर्निंग हें आमी चिंताव आनी आमचे टिचर शिकयतात आनी भुरगे शिकतात म्हूण समजता. पूण खरें म्हणल्यार आमी शिकता क्लासरुमा भायर, तेंय आमी दाखयलें. वायट शिकता, बरें शिकता, पूण शिकता सगलो वेळ. म्हणटच टिचींग प्रोड्युसीस लर्निंग हाचेर प्रश्न आमी घालूंक सोदता की टिचींग मे नॉट प्रोड्यूस लर्निंग. लर्निंग इज अ सेल्फ वर्क. जोण एक एकलो आपणाक जाय तें आपणायता आनी ह्या पासत म्हाका शिकयला वो हांव शिकलां हो प्रश्न आमी तियात्रांत उबारला. दुसरो प्रश्न आसा, दुसरो गैरसमज जाता तो म्हणल्यार माय मार्क्स इज इक्वल टू माय परफॉर्मन्स. आनी आमी म्हणटा जायते फावटी कोणाक कट ऑफ ग्रेड्स. आतां पळोवया पोरूपर्यंत कितलींच आमची इश्ट मित्र तांकां डिस्टिंक्शनां आसलीं पूण तांकां सायन्साक मेळो नासलें कित्याक ते काट वयर काडले. पूण 1 वर्सा भितर ताच्या जिविताचो हे भाशेन एक काडप, ताच्या जिविताचो फुडें ताका कसो वचपाचो हाचेर हें करपाचें म्हणजे सारकें न्हयशें दिसता. आनी देखूनच हांव एड्युकेशन वायज म्हणूंक सोदतां मार्क्स मे इंडिकेट माय परफॉर्मन्स बट दे डोंट इक्वल माय परफॉर्मन्स. तिसरो आमचो कन्फ्युजन जाता आमच्या एड्युकेशन सिस्टमांत, ताचेर जे हांव तिनूय म्हणटा ताचेर डिबेट आमी करूं येता. तिसरो प्रश्न आसा की आमचे लागीं डिग्री आसात, म्हज्या लागीं PhD आहा, डिग्री आहा, पूण डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉम्पिटन्स. डिग्री मेळयलेले जायते आहा पूण डिग्री आसलेल्या मनशांक एक लायकी आसता, एक कापोस्ताद आसता आनी कापोस्ताद आनी डिग्री एक म्हणूंक जायना. आनी कापोस्ताद मनशाची आपले भितरल्यान, आपल्या अनुभवांतल्यान, आपणाचे पांडिबद दितेल्यांतल्यान, मेंटर्स आहा, फॅमिली आहा, फ्रेंड्स आहा, तातूंतल्यान ती येता. म्हणटच आमी सांगूंक सोदता की इस्कॉलांकूच सगळें शिकोवंक दवरचें न्हय, आमी जण एक एकल्यान शिकोवंक पयलें पावल मारपाक